प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन्स मागीर एक्सरेज पळोवन की धोपर कितलें इबाडलां आनी चड जर इबाडला आसत तर गुडयांचो तांचेर कांयच फरक जावचो ना आनी तिका शस्त्रक्रिया मागीर एक वेळ टोटल जॉयंट रिप्लेसमेंट करचें पडत. अच्छा, म्हणजे म्हाका दिसता मारियाबाची जी शंका आसली तेजें समाधान जालां आसतलें अशें आमी आशा धरया. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 दोतोर. हां हांव सुभाष शेटकर उलयतां फोंडे साकून. शेटकर बाब विचारात प्रश्न. दोतोर 7 वर्सां पयलीं हांव मातसो पडिल्लो. मातसो काय आख्खो? कमरेची रायट हिप जॉयंट पळय आसा न्ही थंय म्हाका घुसपटलेल्या भशेन दिसता. ना ना मातशें कळूना कमरेक खंय दुखता म्हणटा तुमी? कमरेची रायट हिप जॉयंट आसा पळय हय ती हय म्हाका बरीच घुसपटलेल्या भशेन दिसता. हां बरेच दोतोरांक दाखयलें हांवें बांदेकर दाखयलें सुंगटन. नाही दुखता तुमकां? तशें कांय एक्सरेकाचेर हें नाही आयकून घेयात. दुखता तुमकां? हय दुखता न्हय? हय हय. हां अच्छा बरें. हॅलो वय कितलें? वेज कितली तुमची? म्हाजी एज 52. हां आणि काम कितें करता? वेट म्हाजी 80 आसा. 80 आसा आणि काम कितें करता? काम जॉब? हांव बँके सर्विसी आसा. अच्छा ओके बरें. तांकां इंजुरी जाल्ली आनी प्रॉब्लम इज तांकां हिपान प्रॉब्लम आसा. तर जेन्ना पडिल्ले आसतना समज तर बारीक हेअरलायन फ्रॅक्चर बी आसूं येत तो तांकां मातसो तो दूख उरले आसूं येत ते म्हणटा घुसपट्टा पांय. तर एक्झॅक्टली म्हाका दिसता चलता आसतना तांकां तो पांयान हिपान तांचो तो हळू हळू कार्टिलेज झरिल्ले कारणांनी त्रास जाता आनी म्हणून ते तांचे हे सगळे प्रॉब्लम सुरू जाल्ले आसात. एक वेळ समज तर तांकां समज त्रास असो आसा की मांडी घालून बसपाक जायना वा टॉयलेटीन बसपाक जायना त्रास जाता जाल्यार तांणी परत तज्ञाक वचून मेळचें आनी प्रॉपर थोडे हाजे एक्सरेज करून पळोवचें की ते खरो झरला हाजो आपचो हिपाचो बॉल जो आसा तो खरो झरला काय ना आनी त्या प्रमाणे ताजेर कॉल घेवचो. कारण एवरी टायम hip problem is not always of the hip. केन्ना बॅक प्रॉब्लेम गेट्स रेडिएटेड. समज तुमकां बॅक प्रॉब्लेम आसलो ती पेन सकल आपल्या खुल्या पर्यंत वा जांगडा पर्यंत ती येवं येता सर ते रेडिएट जावंक शकता. करेक्ट. तर तांणी प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करचें हिप एक्सरेज वा बॅक एक्सरेज करून आनी एक्झामिनेशन वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तें करचें आनी नक्की पेन कित्या खातीर जाता आनी ते घुसपट्टिल्ल्या भशेन कित्या खातीर जाता तें पळोवचें. बरोबर अकॉर्डिंगली दॅट कॅन बी मॅनेज. येस डॉक्टर म्हाका आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर हांव म्हापसासान उलयतां. विकास म्हणून नांव म्हजें. विकास बाब विचारात प्रश्न. हय म्हाजी एज 49 आसा. हांव यंगस्टर आसल्या हांव क्रिकेट खेळपी फुटबॉल खेळपी. आतां म्हाका रायट नीक थोडेसो गॅप डेवलप जाल्लो बांबळेन गेल्लो एक्सरे काडले तांणी म्हाका ते 2 सद्या कॅप्सूलचेर हांव आसा जेन कार्ड आनी दुसरी एक 2 कॅप्सूल घेता. हांव फक्त इतलेंच की म्हाका एक्सरसायज करपाचो आवड वॉकिंगचो आवड थोडेशें गॅप डेवलप जाल्ल्या कारणान हांवें समज वॉकिंग एक्सरसायज केलो किंवा जॉगिंग एक्सरसायज केलो जाल्यार ते डॅमेज जी आहा ती फुडें वाडटली सिवियरनेस आणि एक वेट कंट्रोल आणि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बाकीचे सगळे आणि वेट हेल्थ मेंटेनन्साक एक्सरसायज कितें करपाची हाजेर मातसो तुमी सांगलें बरें जातलें. व्हेरी गुड. तर सेकंड प्रश्न पयलीं घेवया की वेट कशें मॅनेज करपाचें. ऑब्वियसली एक्सरसायज केले शिवाय ती वेट कंट्रोल जावची ना. दुसरो म्हळ्यार डायट आमी दिसता खूब एपिसोड्स घेतल्या ताजेर. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार तुमी जशें म्हळें की तुमची दिमयेचो जो गॅप कमी जाला 49 एज आसा वीच इज नॉट अ गुड एज फॉर हॅव्हिंग गॅप कमी जाला मागीर ती कार्टिलेज झरल्या कार्टिलेज मागीर आमची ती आडसराची कातली आसता तशी आसता ती झरली जाल्यार हाडे एकमेकाचे झरतात आनी ती दुखपाक लागता. तर समज तर गाडयेचो अलायनमेंट हाल्लो जाल्यार टायर झरतात तशें दिमयेचो समज अलायनमेंट हाल्लो जाल्यार ती दिमी एका सायडींतल्यान झरपाक लागता. तर ह्या वयाक आमी एकदम रिप्लेसमेंट बी करपाचें नासता हातून कितें आसता की दिमयेची अलायनमेंट सरळ करपाक एक बारीक सर्जरी आसता. ती सर्जरी कशी करची की ताजे पयलीं ती प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून घेवपाचें की एक्सरेज पळोवपाचे स्टँडींग एक्सरेज म्हणून काडटात ताका इनवा स्पेशालिटी एंड देन ताजो MRI करून कार्टिलेज कितली जाली ती पळोवपाची आनी त्या प्रमाणे ती शस्त्रक्रिया करून ती आमकां ती सारकी करपाक जाता. हें केले नंतर कितें जाता की आपलो जॉयंटाचो जो वेट जो आसा सारको इवनली डिस्ट्रिब्यूट जाता. इवनली डिस्ट्रिब्यूट जाल्ल्या कारणान तुजी एक्टिविटी ज्यो तूं करपाक जाय की जॉगिंग ऑन सॉफ्ट ग्राउंड ऑर लॉन नॉट ऑन हार्ड सरफेस नॉट ऑन रोड एंड नॉट ऑन बेअर फीट ऑल दीज एक्टिविटीज कॅन बी प्रमोटेड कॅन बी अलाउड टू अ पेशंट की प्रोवायडेड की प्रॉपर ट्रिटमेंट घेतलो. हेच असोच आसतना समज केलो जाल्यार तो जॉयंट आनी इबाडटलो. बरोबर. मातसा दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मेसेज की तुम्ही जस्ट ऑफ हँड स्वतः ना ते चलपाक सांगला म्हणून चलत रावले किंवा तुम्ही जशें सांगला की तो सरफेस सॉफ्ट आसपाक जाय किंवा तुझे प्रॉपर शूज किंवा जे सॉफ्ट हे वापरपाक जाय हें सगळें तितकेच इम्पॉर्टंट. म्हणजे यू जस्ट कॅनॉट गो बाय प्रिझम जेन्ना एक्सरसायज करपाक सांगला की करूंक नाका नॉट टू एक डिफरंट एक्सट्रीम बट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ युअर डॉक्टर आणि विथ युअर फिजिओथेरपिस्ट एवरीथिंग हॅज टू बी कोऑर्डिनेटेड. दॅट्स रायट. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 हां
हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेसून उलयतां. श्रीरंग बाब विचारात, प्रश्न विचारात. जावं कॉलेजचे जावं इस्कॉलांतले भुरगे हय समजा फुटबॉल खेळटाना कोणाकूय नाजूक जाग्याचेर फुटबॉल लागलो, हय तशेंच क्रिकेट खेळटाना हय क्रिकेटचो बॉल तोंडाक लागलो, हय तर ते करपाचें? तर तेणी कितें उपचार करपाचे? तोंडाक लागल्यार कितें करपाचें हे तुमचो प्रश्न. बेसिकली चला लेट्स असं तुम्ही जनरल तुम्ही सांगा, कारण तोंडाक लागला की असा प्रश्न त्याने नाजूक विचारला, पण दुसरे म्हणजे त्याची इंजरी कितपत आसा तें सांगू ना. म्हणजे कशें आसा, जस्ट एनीथिंग समज तुमकां एक वयल्यावर लागलो जाल्यार तुका कमी मार आसा, मे बी विथ युअर लोकल म्हणजे थोडेशे मातशे रेस्ट म्हणा किंवा सादे उपायानी बरें दिसूं शकता. पण सपोज समजा म्हणजे ब्लिडींग आसा किंवा समज भितर फ्रॅक्चर आसा जाल्यार अशा जाग्यार डेफिनेटली यू हॅव टू टेक द ओपिनियन. म्हणजे आय थिंक यू कॅन थोडक्यान सांगपाचें म्हळ्यार बॉल समज तकलेक लागलो जाल्यार सादें धोंग नाजाल्यार फ्रॅक्चर नाजाल्यार भितर ब्रेनाक सुद्दां इंजरी जावपाक शकता. तर एक नक्की ट्रिटमेंट असो ना, पण कितें आसा की समज जशें जशें तांणी विचारलें फक्त तकलेक मार लागलो की तज्ञा कडेन समज तर तुका तकलेक मार बॉल आपटलो आनी तूं बरो आसा, प्रॉब्लम काय ना. पण 6 वरां ताका समज तर वकार येवपाक लागले, समज कितें प्रॉब्लम जालो, चक्कर येवपाक लागले, हेडेक जावपाक लागले, हाजो अर्थ आसता की ताका भितर चड मार लागला, मेजर मार लागला, तर ते प्रमाणे करचें. सम एट द प्ले ग्रावंड बेजीक थिंग कितें करपाक मेळटा इन सच इंजुरीज इज दॅट पयलीं म्हळ्यार थंय बर्फ धरपाचो, की ते धोंग बी येता, सूज येता ती देंवतली आनी दुखूय कमी जातली. बरोबर. सो दीस कॅन बी म्हणजे कन्सिडर एज अ फर्स्ट एड म्हणून थंय मातसो थोडो आयस लावन ताका ताबडतोब डॉक्टर कडेन शिफ्ट करप इम्पॉर्टंट. कारण दुसरें म्हणजे तुम्ही जरी तोंडाक म्हटलं तर एक 2-3 फॅकल्टी इनवॉल्ड आसा. म्हणजे ENTचो डॉक्टर येवं शकता, समज ताका कितें कानाक मार लागला, नाकाक फ्रॅक्चर जाला, हांगा सायनसाक प्रॉब्लम आसा जाल्यार, समज दांतांक मार लागला डेंटिस्ट कम्स इन टू पिक्चर, समज दोळ्याक मार लागला ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट कम इन टू पिक्चर, ब्रेनाक मार लागला ताचो न्यूरो सर्जन कम्स इन टू पिक्चर. अशें जरी तुम्ही फक्त चेहरा पुरतोच जरी उरलेले तरी सुद्दां हातून वेगवेगळे फॅकल्टीज इनवॉल्ड आसा. त्या फॅकल्टीच्या मनशान डिसायड करप की बाबा हाचो ग्रॅविटी ऑफ द प्रॉब्लेम कितको आसा आनी अकॉर्डिंगली इट हॅज टू बी मॅनेज. आनी जशें तुमी आतां गुप्त भागाचें म्हटलें ते प्रमाणे सुद्दां यू हॅव टू कन्सल्ट सर्जन बाबा हाचे किंवा युरोलॉजिस्ट की बाबा हाका मार आसा काय तो फक्त एक वयलेवर आसा. अगेन ग्रॅविटी ऑफ द प्रॉब्लेम, ताका इनकन्विनियन्स कितली आसा, ताका सुजला, ताचे रगत येता, ताका ब्लिडींग आसा, हे सगळे पॉयंट्स हाव टू बी ऑल्सो कन्सिडर. म्हाका सांगा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर, एल्मा फोंडेंच्यान उलयतां, एज 41 इयर्स. डॉक्टर म्हाका लेफ्ट हँड न्हू वयर काडपाक मातशे त्रास जाता, वयर काडपाक बी अशें, आनी खूब तो दुखता. म्हणजे शोल्डर लेवलार दुखता? शोल्डर लेवलार. आनी तशें म्हगे पांय पोंदच्यान न्हू अशें म्हाका मातशें वेट आसा पोंदच्यान, ते मातशें खूब दुखता डॉक्टर. अशें लावपा एकदां हांव बसून मागीर चलून वता तेन्ना न्हू पोंदच्यान ते दुखता. दोनूय पांय? हय दोनूय पांय. बरें, मातसो तुमकां एक सादोसो प्रश्न आसा, तुमी मातशे वेट आसा म्हणजे एक्झॅक्टली वेट कितलो आसा? वेट 90 किलोज. ओ अच्छा, ओके. एनीवे एल्मा बाय 41 इयर्साक 90 किलो वेट इज मातशें चडच आसा, मातशें चड आसा खरें. तर तळवे दुखप, पयली दुसरो प्रश्न आमी पयलीं सांगया. तळवे दुखप हे व्हेरी कॉमन. म्हणजे सकाळीं उठले बरोबर आमकां पेशंट म्हणटात की पयले पावल घेतना आपल्याक खूब दुखता, मागीर अर्द वरान ते बरें निवळ जाता. प्लांटर फेशियाटिस म्हणटा. बेजिकली कांयच ना की आमची खोट जी आसता, खोटे कडेन हील, थंय एक पट्टोसो आसता, थंय सूज आयली, सकाळी मातशी ती सूज चड आसता आनी ती सूज जशी देंवली की ती मागीर दूख वता. ताका थोडे व्यायाम आसात करपाचे. एक्सरे पळोवपाचो की तुका समज थंय हाडाक कूस आयला काय ना, व्यायामान ते खूब प्रमाणात बरें जावपाक जाता. समज बरें जायना थंय ताका थोडी लोकल इंजेक्शन, आनी जशें हांवें म्हळें पयलीं इन द प्रोग्राम की थंय स्टेम सेल ट्रिटमेंट इज व्हेरी व्हेरी हेल्पफूल रादर दॅन स्टिरॉयड ट्रिटमेंट दिवचे परस स्टेम सेल्स दिवप इज अ लेटेस्ट थिंग इन दीस हील पेन. दुसरी गोष्ट तांणी म्हळें की आपल्यालो शोल्डर खांदो दुखता, उबारपाक जायना. एट दीस एज व्हेरी कॉमन कॉज इज नॉट अ फ्रोजन शोल्डर, वीच इज फ्रोजन शोल्डर आसता तो आमकां चड ओल्ड, 60 वर्सां नंतर. कित्याक आमी आतां खूब जाण पळयता दोतोर म्हाका 41 फ्रोजन शोल्डर, पण फ्रोजन शोल्डर न्ही, ताका आनी कितें कारण आसता, ताका म्हणटा आमी इम्पिंजमेंट. थंय सुद्दां समज शोल्डर जॉयंटा भितर समज सूज आयली आनी रोटेटर कफ म्हणून आसता, तो आमचो मुवमेंट करता, वयर काडटा, ते जे रोटेटर कफ हाडां मदीं ते चिड्डता सूज आयिल्ले कारणान. तर आमकां ट्रिटमेंट कितें करपाचो, सूज देंवोवपाची. केन्ना केन्ना हाड समज ताका घश्टता तें बारीक आर्थरोस्कोपी दुर्बिणीची सर्जन 2 मिलीमीटर की होल करून तें तुका तें हाड निवळ करून फूल तो ट्रिटमेंट इवन पेनलेस, एब्सोल्युटली पेनलेस तो आमकां ताका शोल्डर जॉयंट तांकां दिवपाक मेळटा. तर तुमी त्या प्रमाणे तुमी तज्ञाक मेळचें आनी तुमचो तो ट्रिटमेंट करून दिवचो. अच्छा, व्हेरी गुड. म्हणजे म्हाका दिसता की बरीच मोलादीक माहिती की ते आता एक ल्हानशी शस्त्रक्रिया करून यू कॅन जस्ट रिलीव ऑल हर पेन आणि शी कॅन बी बॅक टू द नॉर्मल. एब्सोल्युटली. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो विचार. हॅलो विचारात. हॅलो, हांव मडगांवच्यान उलयतां दोतोर. उलय.
मागीर पांयांनी रायट पांयांनी दिमीच दुखता. आं एज कितें? ती आतां सांगता म्हणून अशें पांय फोल्ड केल्यार फोल्ड केल्यार स्ट्रेटच करूं जायना. फोल्ड केल्यार हय वर्सां कितली? वर्सां 32. 32 काम आनीक उजो हात आसता. उजो हातीन सामकें हाफ स्ट्रेट करपाक जायना. मागे शिरेंतल्यान दुखता उजो हात. आनी काम कितें करता? आनी हो पांय सामको रातचो फोल्डच करूं जायना. पांय रातचो फोल्ड करप ना स्ट्रेटच करूं जायना पांय सारको. अच्छा बरें आसा. काम कितें करता? काम ना हांव घरान आसता. बरें आसा. घरान आसता. बरें खुबशे जॉयंट इन्वॉल्ड आसात. दिमी दुखता, हात दुखता, वडिल्ल्या भशेन जाता. तांकां म्हाका विचारपाक जाय तांचो व्यायाम कितलो आसा घरा कडेन आसा म्हळ्यार विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय म्हाका डॉक्टर व्यायाम म्हणजे होच तो घरान काम करता होच दे कन्सिडर एज व्यायाम आनी ताच्या पलीकडे सहसा 90% बायलांचो व्यायाम असो आसनात म्हणून आउट ऑफ दॅट स्टील यू कॅन कॅरी. हय तर असले गोष्टी बेसिकली कितें आसता की मसल मातशी विकनेस बी आसलें जाल्यार ह्यो प्रॉब्लेम जे जॉयंट दुखप सुटपूच ना ऑल दीस थिंग्स जावपाक शकता. तर ताका एक थोडे तरेचे व्यायाम आसतात दिमे खातीर वा शोल्डरा खातीर. ते व्यायाम करून आमकां हे ट्रिटमेंटाचे मोबिलिटी आमकां रिस्टोर करपाक जाता. आनी थोडी वखदां आसा बेसिकली विटामिन्स विटामीन B12 जास्त पळय विच इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या बायलांनी स्पेशली व्हेजिटेरियन्स आमच्या गोंयांत जे आमी व्हेजिटेरियन करतात उपास करतात तांचे लेवल मातशे कमी आसता. विटामीन D3 कमी आसता. तर ह्यो गोष्टी पळोवच्यो पडटात. ही तुमकां चडशे आर्थरायटिसाचो प्रॉब्लम तुमी सांगता ते कोतान म्हाका दिसना. तुमकां वेगळो प्रॉब्लम तो मसलांचो प्रॉब्लम आसा हाडाचो. तर तुमी त्या प्रमाणे तें ट्रिटमेंट चालू करपाक जाय. तर तुमी एक सल्लो घेयात ताजेर जाय जाल्यार ते टेस्ट करून घेयात विटामिनाचे आनी ते मागीर ते ट्रिटमेंट तुमी सुरू करात. मास्टर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो दोतोर जयेश नायक उलयता एमक्यूआर फार्मा कामुलेसून उलयता हांव. कशे आहा तुमी? मस्त विचार प्रश्न विचार. हय प्रश्न आसा की ते हेल्मेट जे आसा न्हू हय ते हेल्मेट घातल्या परत कितें स्पॉन्डिलायटीस असे प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता? म्हणजे स्पेशली जे लॉंग टर्म यूज करता हेल्मेट खुबशे ट्रॅव्हलिंग करतात तांकां अशें कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता? डॉक्टराक आपली जाप दिवन आनी मागीर म्हजीच खास जाप आसा. वेल हेल्मेट घालून सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस अजून तरी म्हाका दिसना जाता. बट वेगळी वेगळी कारणां आसात. लोक म्हणटात आपल्याक स्पॉन्डिलोसिस आसा हेल्मेट घालपाक जायना पण म्हाका दिसना ताजे आनी हाजे कांय रिलेशन आसा. थोडे बाबतींत कितें सिवियर स्पॉन्डिलोसिस आशिल्ल्या कारणान जेन्ना तुमची नेक मुवमेंट चड जायना नेक मुवमेंट दुखता तेन्ना मोटरसायकल चलयता पळय तेन्ना हेल्मेट घालपाक थोड्यांक त्रास जाता जावं आनी ते बी व्हडलें हेल्मेट घालता तेन्ना पुराय घालता तेन्ना. तर म्हाका दिसना की सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस आनी हेल्मेट हातूंत भितर कितें तरी कोरिलेशन आसा अशें. अतिशय महत्वाचो मेसेज सारको समजून घेयात. म्हणजे बेसिकली हांव तुमकां सांगता की गोंयच्या चडशा मनशांक हेल्मेट घालपाची इच्छा सहसा आसना. सो ही वॉन्ट सम एक्सक्यूज कित्याक की आपल्याक कितें ना आपल्याक स्पॉन्डिलोसिस आपल्याक अशें मान अशी करपाक मेळना तशी करपाक मेळना हांगा वचपाक पळोवपाक मेळना अशे तरेची थोडीशी निमतां आसात. पण एक सामको महत्वाचो संदेश तुम्ही ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लक्षात घेयात की जे लोक रस्त्यार वयल्या अपघातान मरतात तांचे प्रमाण आमच्या गोंयांत भरपूर आसा. कांय लोक म्हणटात रस्ते सारके कर आमी हेल्मेट वापरचे ना पण हांव तांकां परते सांगूंक सोदता रस्ते सारके ना म्हणून हेल्मेट वापराच. दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण जेन्ना जेन्ना हे लोक स्पेशली आमचे यंगस्टर आसात जे भुरगे असतात ते रस्त्यार इतके फास्ट वतात वेगान वतात आनी जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना हेड इंजरी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ. आज जर तुम्ही फॉरेन्सिक मेडिसिनान वचून पळयशात जाल्यार थंयचे जे पोस्टमॉर्टम करतात ते चडशे फावटी फक्त हेल्मेट न वापरलेल्या लोकांचे चडशे डेथ्स असतात. हांव अशें म्हणना की हेल्मेट घातलें म्हणजे तुमचें लायफ सामकें एकदम 100% सेक्युअर पण एटलीस्ट बरोचसो प्रोटेक्शन तुमच्या तकलेक जाता. बऱ्या तरेचे हेल्मेट घालात सर्टिफायड हेल्मेट घालात मॅक्झिमम कवर जावनी आनी वेग नियंत्रण दवरात. स्पेशली आमचे यंगस्टर आसात जे लोक सोरो पिवन मोटरसायकल चलयतात किंवा स्कूटर चलयतात जेंकां ते पिक्चरांतले भशेन स्टंट करपाची इच्छा आसता त्या लोकांनी जाल्यार हे मातशें करूं नाकात प्लीज उपकार करात. आनी असो दर फुडें अशें एलिगेशन करनाकात की ना रस्ते पयलीं सारके करपा जाय. रादर देन हांव परत एक सांगता की पयलीं तुमी तुमची काळजी घेयात. रस्तो आनी सरकार आपआपले परीन प्रयत्न करतलेच. तांकांय बी तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी द थिंग्स दे शूड कीप इन ऑर्डर. पण हो वेग आणि ह्या वेगाची मर्यादा तुम्ही समजून घेयात आणि हेल्मेट सगळे जाण वापरात. एक ल्हानसो ब्रेक घेऊया आणि तो म्हणसर आम्ही फुडल्या प्रश्नांची तयारी करूया.